पॉइल स्वाते सदांचे भाषे मुख्य खबरो ऐक्या मरे एलिसा दिसान कोणा वालोर चढ दिसत तुमका एक ओट राखू अदुक राखू तुमचे भुरगेपण तुम कोणी बिल्ड्या गिरगिर कोण हेडलंय ओय मेले रे जाग मुझ नाव लाप्याव आणि गरम गोंय करगे नेल तुमका गोंयच्यो आणि सगळ्या जगाच्यो खबरो साश्टे भाशेन आता पुराय खबरो ऐकाय एक दुकर मारूंकय वयल्या रोट हुंय आणि पोसूंकय वयल्या रोटा तुम्ही जाणाय आजकाल दुकरांपासून केस वालोर आसता एक पाट मरे बाजारासून चलोन येतना रस्त्यार दोग जा पांडू हवालदार दिसती पळय एकल्या हातीन दांडो आनी दुसऱ्या हातीन तालावन दिवपा बूक आसलोलो दुसरे वाटेनसून एक स्कूटर येताली तेजे दोग जाण दुकर मारपी बसून आसलोले आनी एकल्या पांयांकडे एक आनी हाटल्या दुसऱ्या हांक्यान दोन जॉब दिलो दुकर घेवन बसलोलो त्यांक चोयन हे हवालदारान आपणागे दांड रस्त्या दाडान म्हळें राव इस्टॉप राव हुंय वयताय म्हूण रस्त्या मदीं वचोन तांकां थांबयले एक स्कूटराचे इत्तू जाणू म्हूण दुसऱ्या हवालदारान म्हळें तुमी एक दोन तीन चार पांच जाण एक स्कूटराचे बसून वयताय हुंय येयल्याय म्हूण दुसऱ्यान सोमतो तालांबूक उगळो मरे मातशें चिंतना पळो वो तालावांचे कितें बरयतो काय 1 scooter with 2 pigs and 3 people. Sorry, mistake went wrong. 1 scooter with 2 people आणि 3 pigs, total 5 जण बसून वयताय म्हणून मुनच्या तेणी दुकरांकूय मनशा बरा मेजील जाल ना एलिसा येतरी मरे आमी थोडे मनीस दुकरा मातशें कोताय थोड्या दिसत एलिसा यो पूण ते हुंयचे कॅन्डिडेट दोन तेका कितू पयस जोडून काडले ते एलिसा टायमार जाय ते हुंकट पेटा ना न्हू फ्रीज जावं वॉशिंग मशीन टीव्ही मिक्सर ग्राइंडर आनी बाकी नाक जालोले तें बरें आसा तेस कितें दिल्यार गे पूण तेंक वट माना काय आजचो हांव म्हजे कान्ना पळटे भाशेन सद्दां समोर दिसून एक गोंयसून ट्रेन वालांकिनी सायबिणी बरें वयता हे एलिसा दिसांनी भाजपाल्या वाल्यान हुंय ते सगल्यो टिकेट बूक करून दवरल्याय आनी ते हुंय क्रिस्तांव लोकां कोणा वचूंक जाय तेंक फुकट दिताय तेच भाशेन आब्रेला 6 तारखेर समारपट न्हू तेज्योय टिकेट बूक करून फुकट वांटूंक लागले तुका टिकेट मेळ्ळी पळय आनी वचपा तयार केली अरे दुकरा आणि दुकरी म्हज्या भावा आणि भयणी न्हू तुका फुकट मेट मो 7 तारखेर एलिसा सोणबार जख मो तुम वालांकानी सायबिणी पांयांक वचपा सोदताय एलिसा सोन तुम फुकट टिकेट घेवन येयले ती कर्तूब चोयन वालांकिनी सायबिणी पासून तोंड दुसरे वाटेन कोतो मरे वयल्या मालदेसांव घालपाचें तूं लागत जालो मुख्य मारू गिनी हाडना रे तुमकां तुमचे कितें कपलांत मेंढ्या कळम लागल्या देखून दंपरांत बेजू जाकोताय एक वोट हे पावटी एलिसांवा कितू वालोरा ती खबर ना तुमकां 6 तारखेर ती ट्रेन बंद गेल्यारू तुमकां लागून हेंगे 1000 वोट उणी जाचना तुमच्यान दुसऱ्या समरा वचोंक जायना आणि इतले करून तरी पूण गेल्यार परतून येतरी मरे ते तुमगे हॉल तरी वयर सगळे इमाजी आनी पायण्या काड्याय आनी एक बॉक्सां बंद दवराय कित्या काय म्हूण विचाना काय पासून आतां दुसरें सांगता लांप्यावान मरे पयलीं एलिसांवा पॅटर्न चोयन रिसर्च केली आनी ते भाशेन थंय वोट केलो एक MLA एक पार्टीसून दुसरे पार्टी उडकी मातो जाल्यार ते खंय 40 आनी 5 कोटी रुपया दिताय
आणि हेच मनीस तुमचे बरे वोट मागूं येतो ना. वोटरा ती एक चडान चड 2000 लायताय आणि तुमची मोल कोताय तुगे मोलादीक वोट हिंकत घेवपाक. सायबा बोगोश ते 2000 घेवन थोडे भितोयल्या भितरू केस स्मायल दिन मुरगट्टाय रे. वयल्या तो बोर मनीस मू तेंका वोट मारपा चिंताय. केन्नाय चिंतू पोटां येस मनशा कपलांत मेंढ्या वाडोय लागल काय मू. इतलें चिंतू जायना. एक बरे बोकडी हिंकत घेतो जाल्यार 80,000 पोटाय. तेशें एक गाडवा पासून 60,000 पोटाय मरे. इतले न्हू. त्या रेब्यान तूं दुकरा पासून 20,000 मोल आसा आणि तोक वोटरा हिंकत घेतो जाल्यार 2,000 पुरो. कितू सवाय जाल तूं. मुनचे एक दुकरा पासून तुझ्या कुच्या 10 पाटी चढो वालोर आसा. यात तुम जाणाय आसता पासून तेंगे ते 2,000 घेवन तेंका वोट मारीन दिसत जाल्यार एक काम कराय. एक नाल्ला कोटे मरे उद बरे आणि तुमचे नाक बुडयन तितून जीव दियाय. मालांद्र हुंचे सगळ्यांक मोठे काजू बी आसत तेका आमी बोट मोटाले आणि ते बोटे संपेपणी मेळा आसलोले. बोट मोटाय तो एक काजू बी 1.5-2 इंचां लांबाये आसताले. एक बोट हिंकत घेतो जाल्यार मरे पयशे दिन मेळा आसलोले. तेक 20 ते 50 बिल्ड्यो दिन घेच पडटाले. ते बोट्या प्रायस तेज सायजी प्रमाणे आसतालो. हे बिल्डिंग थोडे जाण गुड्ड्यो मोटाय रे. पूण आमी साश्टीका तेंक बिल्ड्यो मोटाय आणि त्यो कोल्ड ड्रिंका बाटल्या येताय. इंग्लिजीन तेका आमी बॉटल क्राउन मोटाय. हाय मुगे बोट्टा मदी 2 जमनीर त्या मार्कात केलो रिंगां झोकून तितून बिल्ड्यो आसलो तेंचे शेवटिलो. 3 बिल्ड्यो रिंगांतू भायर पडल्यो. त्यो मुगे जाल्यो. मिस्टेकीन तुगे बोटो शेवटिलो कडेन त्या रिंगा भितर उरल्या तुज्यान 5 बिल्ड्यो त्या रिंगां घायल शिवाय काडूं मेळना आसलोल्यो. कोणालाय बोट त्या रिंगां उलो आनी तेका हारेर करपा 5 बिल्ड्यो नाय जाल्यार आमकी तूं हुशाल जाताले रे. मागी एक एकलो आपणागे चान्स येचरी त्या बिल्ड्यासून त्या बोट्या जोगताले आणि त्या बोट्याचे जोखून त्या रिंगांत भायर शेवटिले तो तुगे जातालो. भुरगेपणार ही हांगे एक गेम आसलोली. हे गेमी ओरिजिनल नांव विचारल्यार म्हाका खबर ना. नांव हांव नक्को. ही गेम आमी घडून हाडोली हाच्या पयलीं कोणी हेटाले म्हूण. पूण आमी ते गेमी बिल्ड्यान हेडप म्हणटाले. तुमी कोणी हेळ्याय. जमनीर एक अर्दो डियामेट्रा रिंग बॉडी जोरोवन मारकात कोताले. तेद्दाम पयशां केअर कोना आसलोले. ह्यो बिल्ड्यो मरे हांगे गिरेस्तकाय आसलोली. तुका चडो बिल्ड्यो आसल्या तूं चडो गिरेस्त आणि चडशे भुरगे ते आसले आमीक जात जोडूं सोदताले. कोणाले सांगूं जाताले केन्नाय पोशार जाल्यार 2 बिल्ड्यो मागल्या दिन आलाशीर कोताले. त्यो बिल्ड्यो पयशां हिंकत घेवपा जायना आसलोल्यो. कोणाली पार्टी आसलो जाल्यार आमी कोल्ड ड्रिंक पिन लोडू तेंगे बारा हाटल्या वचून त्यो बिल्ड्यो उडयलो एकठांय कोन्न नेये कालचां आनी हुमसां बाटसां बोताले. त्या तेंपार ते बिल्ड्यां पयशां भाशेन वालोर दिताले. जे भाशेन थोडे पयशां कॉइन 2 पयशां आसताले आणि थोडे 8 आणे आसताय तेच भाशेन क्रोनेट सोडा बिल्ड्यांक 5 गुड्यां वालोर आसतालो. आणि जे बिल्ड्यांचेर कांय छापलो ना ते बिल्ड्यांकू 1 बिल्डी 1 वालोर आसताली. कोका कोला बिल्ड्यां 10 बिल्ड्यां वालोर आसतालो. आणि फांता मोठाय तेंच गड मेळ्यार हुशाल जाताले कित्याक तेंक 25 गुड्यां वालोर आसतालो. फांता बिल्ड्यो चडो प्रेसामो आमी त्यो सोंपेपणी भायर काडना आसलोले. त्यो बिल्ड्यो बरे आमी केन्नाय झाडांन फ्लॅट कोन्न तेंच गिरगीर मुकोताले. मोदें कातू सारके सेंटरा मारकात कोन्न 2 बारके बुराक कोताले. त्या बुरकांतुल्या मागीर सुतपासा कोनू त्या हाती बोटां गायन गुंडायन हेडपा मेळटाले. आमी तो हेडा कॉम्पिटिशन पासून घाताले. कोणागे सूत कातरून उडोवपा जात तें चोवपाक. ती बिल्डी सारकी एकदम फ्लॅट जावपा जाय म्हणून ती आमी मरे रेल्वे ट्रॅकाचे 2-3 वर बसून रावचे पडटाले एक ट्रेन पासा जावपाक. तेन्ना चड ट्रेन नासलोली न्हू रे. 2-3 वरां एक गेल्यार बरी आसलोली.
ते बिल्डीचे मागे एक उज्या गाडी 7-8 5-6 जात्री ती सारखी फ्लॅट जाईन दारे जाताली. मुंगे आम्ही प्रदीप मरे ते गिरगिर घेन हेडपा सारखं पिस जातालो. तो ती बिल्डी ट्रेनी पोंजा गाच गाईन मागी शेजऱ्या रेंदेर मिन्नागे बाठ्या तो नाचतना लोडू भितर वयतालो. आणि तेगे माड काडपा काती पाजपा लाकूड आसताले. तेजे मरे बारीक हातरा पिटकून शिंपडायलो आसतालो. हो मरे तेजेर आपणागे बिल्डी पाजतालो. ही खबर म्हाका पयली नासलोली. एक पाटी तेज बरे सूत कातरपा कॉम्पिटिशन ते गिरगिर घेन हेटण तेगे बिल्डी मुझे मोडले बोट्टा लागून डीप कातरो पळो. ते रक्त बोटकेन हांव रडत घराको गेलो. मायन तापसाणी शेरमांक मेस केलो. आणि तो हांव आयकत बांकनाचे बसून ते बोट चिडून दवरून रावलो. रगत आंपा बंद जायना ते चोयन माय लडू हाटल्यासून काजू सर रोखयलो. सर रोखयनाका ते जुलोप माताय ते ससूं जायना माय बांकनाचे सो मेजार उडकी मारली. आणि मेजार सो सामतो बॉलकवान उडकी मारली. ते बॉलकवान बसून हांव ओरड गाट्टे चोयन वसऱ्यार निधन असलं मोठे खंयसाव जागे जाले. ते बायल्या येईन ते बट चयनाका सामतो हाटल्या सो मुगे बुसकोटा चपक मारलो. आणि ते दोतरा थिंगोरे मुझ मायचे देंक्स गायलो. उंगे रगता दोतरागे मेजार दवलो तो बरो गो तेगे मॅग्निफाईंग ग्लास केन ऑब्झर्व केले. आणि तकली तेशी आलयन तेगे ते एक जण झऱ्या पेशंट असलो तेंका पयन हाडले. आणि म्हणू लागलो म्हाका मुगे आती गड्डून हाल्लो दिना काय म्हूण. तेज उपरांत कित चल ते सांगतो म्हूण चिंतल्या पासून ते बट आजून सोडपा लागता. हांव नको दोतोर शिकनासतना कप्पी मानपा जालो जाल्यार कित्या ते खबर नासलो काय. कोणाकय गापण शिवता जाल्यार पयलीं भयरे इंजेक्शन मारूं जाय म्हणू. कित कोत्ताय रे बाबा. एश केल्या बंबोय पावताय. बरे रे दुसरे मुंगडारा मेड्या ओ गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं संपयत मगे काणयो. मोग आसूं. दिस इज लांप्याव सायनिंग आउट म्हळ्या आउट.